गोयच्या राबवणुकांक एक आज फिशर डिपार्टमेंटान फिशरी डायरेक्टराक मेळपळयलें आनी ताका मेमोरंडम दिलो. आज गोंयांत गोंयऱ्यांत सगळे इलिगल फिशींग करतात. LED लायट घालून नुस्तें मारताय, बुल ट्रॉलिंग करून नुस्तें मारताय, स्पीड हाय स्पीड इंजीन घालून नुस्तें मारताय ट्रॉलिंग करून. आनी हे इतले नुस्त्याक गोंयऱ्या पळय येता ते आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक झाडां गिलनेट आमचेर घालताय ते बुल ट्रॉलिंगाक आनी LED लायटीक ताका स्पीड बोट फिशिंगाक सगळे आमची झाडां हिबाड करून ताका भरगताय. ते नुस्तें आमकां मारूंकूय दिनाय आनी आमगे झाडांय घालपाक दिनाय. त्या पासून हांवें ताका सांगपा येयलें फिशरी डायरेक्टराक. फिशरी डिपार्टमेंटाक कडेन पेट्रोल इम्पोर्ट आहा. पेट्रोल इम्पोर्ट खंय पेट्रोलिंगाक वयता पूण तेणे खंय एक दीस पाळून खंय ते बोट्यो चोयल नाय फिशींग कोताय त्यो. आनी ते खरे पेट्रोलिंगाक वयताय खंय न्हिदताय ते फिशरी डिपार्टमेंटाक फिशरी डायरेक्टराक खबर ना. आमी तांणी थोडे मुखार पासून हाडले जाल्यार ताका आजू पासून तो म्हणटा आमकां खबर ना खंय आयले फिशिंगाक वयता. हय बोटीची लायट LED लायट घातली वो दोडेर रावन दिश्टी पडटा आनी सारको आख्खो दोयर उजवाड जालो आमच्या घर पासून दिश्टी पडटा ती भाशा. पूण फिशरी बोटी खंय पेट्रोलिंगा वयता दिश्टी पडना. ह्या मेमोरंडमाक गांव एसोसिएशनान सायन केलेली आसा. 2016 LEDचो बॅन जाल्लो. LED लायट आनी बुल ट्रॉलिंग आमचे गोंयचे उदकान बॅन जाल्लो यूज करपाक. तशेंच 2017 सेंट्रल गव्हर्मेंटान आख्खे EEZान बॅन केले अप टू 200 नॉटिकल मायल. आता गोंयचो सरकार आनी डिपार्टमेंट पळय आहा अजून पासून टील डेट LED लायट एकूय धरूंक ना. फुल स्विंग LED लायट चालू आसा. आमची खुद MLAची बोट महाराष्ट्र गव्हर्मेंट धरता पूण आमची गव्हर्मेंट आमची एकूय बोट धरना. आता मालपे पळय फिशींग करता कर्नाटका गव्हर्मेंट तेंचेर एक्शन घेता. कर्नाटका फिशरमॅनांनी तांकां बॅन केला अप टू 200 नॉटिकल मायल. पूण हे मालपेचे बोट आमचे गोंयांत भितर येवन 12 नॉटिकल मायल भितर येवन फिशींग करता आनी सरकाराक डिपार्टमेंटाक अजून पासून कांय एक्शन घेवपाक ना. आता एक्शन घेता कोण? फिशरमॅन. आपणाची लायफ रिस्क करून तो दर्यान वयता आनी तेका दवरून ते हाडटा आनी हाडूनय हे अंडर व्हॅल्यू करून हांकां थोडे फायन मारून हांकां सोडटा. आता हे जे मालपेचे बोट तलवार घेवन पिस्तॉल घेवन येता आनी आमचो लायफ रिस्कान आसा. फाल्यां कितें जालें दर्या भितर आनी कोण मेलो कोण जबाबदार आसतलो? सो आमी सरकाराक म्हणटा स्पेशली फिशरीज डिपार्टमेंटाक ताबडतोब बुल ट्रॉलिंग मालपे आनी LED लायट फिशींग बंद करचें. नाल्यार गोंयचे फिशरमॅन कितें करपाचें करतले. आनी सरकाराक परत रिमायंड करता 2016 आमी सगळे जाण डिपार्टमेंटा कडेन येयल्ले परत वयचे पडटले. कित्याक नुस्तें आयज कोणाक ना. एक सायड मालपे, एक सायड LED लायट, एक सायड सगळी सायड सबसिडी तुमी देंवयला, दुसरी सायड पेट्रोल वाडीत वयता. अरे आमी उरतले कशे? आमची फॅमिली आसा 80,000 फिशरमॅन आमी. आमची फॅमिली कशी जगतली? सो हांव डायरेक्टराक आनी फिशरीज मिनिस्टराक एक्शन घे म्हणटा.